जेजून जुवांचे सुवार्थेंत गोवांचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकडोच उरता, तो मरत जाल्यार यथेष्ट फळ दिता म्हणून सांगलेलीं उतरां एक सागोळ्या घराच्या अनभोगाक सारकी बसतात. एकलो रयत गोव वमताना त्या गोवाक मातयेन घालता तरी व्हड संतोषान, भरवशान आनी जबाबदारीन तें करता. मातयेंत घाल्लो गोव यथेष्ट फळ दितलो म्हणलोच तासो बरवसो. मातयेंत पडच्या असल्या गोवाच्या कणाक एका पाटलाव्याचें जिवीत जेजून सरी केलां. जेजूची सर्व पाटलाव्यां तांचें जिवीत मोगा आनी सेवेच्या करण्यांनी निरंतर जरयतात. व्हडे जबाबदारेन आनी जेजूक मानवोंचें फळादीक जिवीत जियेवचे नदरेन भरवशान जियेतात. ह्या मुखांत्र तांचो जीव जिविताक, सासनीक जिविताक सांबाळतात. जुवांच्या वांजेलांत निमाण्या जेवणा वेळी जेजू आपल्या शिसांचेच पाय धुवचे मुखांत्र आपणे केल्ले बरेंच करूंक शिकयतलो. आपल्या कुर्सा मरणांत मातयेंत पडिल्लो गोवूच तो जातलो आनी पुनर्जीवनपणांत विशेष फळ जोडतलो. कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं, अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो म्हणल्या उतरांनी जेजू आपलेंच जिवीत आपल्या पाटलाव्यांत तावन विचारता. कित्याक ताचेंच फळादीकपण सान लोरेसाचे जिणयेंत व्यक्त जाल्ले परी आमचेय थंय खरें जावच्याक.